अस्तरी भाव भयणीनो, अस्तरी म्हणल्यार आख्खो संवसार अशें कोण तरी एकलो म्हणटालो. अस्तरी म्हणल्यार आख्खो संवसार. तिचे सवें आमच्यान सगळें बरेंपण अणभवूं येता, पळोवं येता आनी तिच्यान हो संवसार बदलूं येता. अ हँड दॅट रॉक्स द क्रेडल रुल्स द वर्ल्ड हें आमी आयकलांच आसतलें. जो हात पायणें दलयता तो संवसार चलयता. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत अस्तरेचो कितलो प्रभाव आसा आमी सगळीं जाणां. जावं आमी दादले, जावं आमी बायलो, जावं आमी चेडे, जावं आमी चेडवां. एक अस्तरेचो प्रभाव आमच्या जिवितांत कितलो आसा आमकां खबर आसा आनी तो कितलो गरजेचो तेंय आमी जाणां. आयज शुभ वर्तमानान बाग्योंत लुकास करीत भाशेन ह्या थोड्या अस्तऱ्यांची नांवां घेता. जेजूच्या वावरान ती कितली मिसळ जाताली तें कळयता. तेच बरोबर फकत ह्या अस्तुऱ्यांनी जेजू सवें बरें केलें अशें न्हय, जेजून तांचे सवें जें बरेंपण केलां तेंय तो दाखोवन दिता. कोणा वेले देंवचार काडले, कोणाक पिडा रोगांतल्यो बऱ्यो केल्यो. भाव भयणीनो, जेजू सवें जेन्ना आमी आमची भक्ती उबारता तेन्ना सगळें आमी जेजूकूच दितले हांव अशें न्हय, पूण ताचे कडलीं जी आमकां देणी मेळटात ती आमकां जाय ती फायद्याची. आनी आयच्या पयल्या वाचपान बाग्योन पावलो तिमोथाक बरोवन देवाचे भक्तीचो फायदो आमच्या मुखार दवरता. आनी तो म्हणटा, वय देवाची भक्ती करता थंयसर फायदो आसा, पूण खरो फायदो कितें? ज्या कोणा लागीं कितें आसा तो आपणा लागीं आसा तितल्यानूच जरी तर धादोश जाता जाल्यार तो फायदो. पूण जरी तर आशा आसा, आनीक जाय, पावच ना, वो हेर सगळ्याचेर नदर आसा, आपणा लागीं आसा तें घेवन खुशाल ना, असल्यांक देवाचे भक्तीची वो देवाचे भक्तीचो फायदो ना अशें म्हणून बाग्योन पावलो तिमोथाक चीट बरोवन उगडास करता. आनी खेरीत भाशेन ताका पाठयता वो ताका सांगता जे ह्या भावार्थान भितर सरतात देवाची भक्ती करूंक, जेजूची भक्ती करूंक आनी जेजूची सोडवण जोडूंक भितर सरतात तांकां हें असलें ट्रेनींग दिवपाक जाय. तांची आकारणी जी आसा ती करता आसतना एक गिरेस्काय एक भुलोंक वो ह्या संवसाराच्या वंडावण्यांनी साणूक तांकां दिवं नाका. कित्याक संवसाराची वंडावण जी आसा, संवसाराची गिरेस्काय जी आसा, वो कुडीची वंडावण जी आसा ती ओडीत रावता, जावं दादल्यांक जावं बायलांक. आनी जो कोण हे वंडावणेन वळोन वेता वो उडोन वेता तो सांडलेल्या भाशेन. देखूनच बाग्योन पावलो तिमोथाक चीट बरोवन सांगता हे सगळे तरेचे गूण जे आसात ते आपणावंक तांकां शिकय. हे सुगूण जरी तर तांणी आपणायले जाल्यार ह्या संवसाराच्या कारांदायेन ते बुडचे नात, ना जाल्यार हो संवसार बुडयतलो, जावं बायलांक जावं दादल्यांक. आनी आमच्या समाजान बायलो ज्यो आसात त्यो कितलें बरें काम करतात, आमचो घोराबो सांबाळटात. जायत्यो बायलो आयज ऑफिसांनी वावर करतात, आयज सायंटिस्ट जाल्ले आसात, आयज राज चलयतात. कालच्या दिसाक एक हांवें गीत आयकलें. हें गीत ऑस्ट्रेलियाच्या एका दादल्यान बरयलां आनी गायलां. आनी तो गीत गायता जाकुंदा, जी न्यूझिलंडाची प्रधानमंत्री आसा तिचे विशीं. आनी तो म्हणटा आमच्या ऑस्ट्रेलियाक तूं यो, आमच्या ऑस्ट्रेलियाक सगळें पाड पडलां, आमचो सरकार पाड पडला, आमकां कोळसो लागलेलो आसा, आमचें कोवीड सिट्युएशन बरे भाशेन हँडल जावंक ना, पूण तूं एक अस्तरी जावन तुवें न्यूझिलंड हांगासर सगळें बरे भाशेन सांबाळलें, तूं हांगा यो, तूं आमकां जाय. हें तो गीत गायता. आनी हें गीत गायता आसतना निमणी वोड एकदम गरजेची अशी म्हाका दिसली. निमाणें हें गीत सोंपयता आसतना तो म्हणटा जाकुंदा इज इन एवरी कंट्री. असल्यो अस्तऱ्यो दर एका देशान आसात, फकत तांकां मुखार सरपाक दिवपाक जाय आनी तांच्या हातांनी पदवी दिवपाक जाय, जायत्यो वस्तू बऱ्यो जातल्यो. भाव भयणीनो, सरकारान कोण आसचो आनी कोण नासचो हाचे विशीं न्हय, पूण भोव करून आयज अस्तरेच्यान कितलें बरें करूंक जाता हें गीत शिकयता. आनी असलें
आमी दुसऱ्यांक पळोवनूच रावपाक गरज ना व दुसऱ्यांची आशा करपाक गरज ना तांचो देश बरो हांचो देश बरो पूण आमच्या देशांत जें कितें आसा तेंच आमी बरे भाशेन पळोवन जाकुंदा इज इन एवरी कंट्री जाकुंदा इज इन युअर कंट्री तुज्या देशांत अस्तोऱ्यो आसात जांच्यान हें सगळें थाऱ्यार घालूंक जाता तांकां मुखार काड जेजून ह्या अस्तोऱ्यांक मुखार काडलीं तांकां रेस्पेत मान दिलो आनी तांचो वावर ताणें मानून घेतलो जेजूच्या वावरांतूय दुडवाची गरज आसली आनी ह्यो ज्यो अस्तोऱ्यो आसात हेरोदीच्या कारबाऱ्या कुसाची पोतीन पासून म्हणटूच पॉलिटिकल फिगर्स आसात तांचे पासून फामिली जेजूच्या ह्या बऱ्या वावरान मिसवळ आसात आपलो दुडू आंकडो दिवन त्यो ताच्यो सेवा करताल्यो व ताच्या वावराची सेवा करताल्यो तर आयज आमचे मदें असल्यो जायत्यो अस्तोऱ्यो आसात तांकां आयज आमी मान दिवया तांची घोडी आमी आयज सगल्यांची नांवां घेवंक पावना पूण जितल्योय अस्तोऱ्यो आपलो घोराबो पासून घेवन आयज पवित्र सभेची सेवा करतात तांकां आमी मानून घेता तांचेर आशिर्वाद मागता आनी तांच्या ह्या वावराची आमी तोखणाय करता तर हो वावर करता आसतना हो वावर फकत अस्तोऱ्यांचो न्हय सादो वावर जायते पावटी घोडये आल्तारा मुखार फुलां घालपाचीं वो आल्तार निवळ करपाचो वो हे जे कपडे आमकां दिश्टी पडटात ऑल्टर क्लॉथ्स दिश्टी पडटात ते सजोवपाचे वो इगोर्ज निवळ दवरपाची वो वाचपां करपाची वो दुसऱ्यांक इगोर्जेन हाडपाची सादें वावर चड व्हड वावर न्हय तर ह्या वावरान जायतीं जाणां मुखार सरूंक गोराब्यांचो तांकां फावो तितलो आदार आनी सहकार आसूंक जायते पावटी हो सगलो वावर केल्या उपरांत ह्या अस्तोऱ्यांचेर बोगलांटाय घातलेलीं आसात जायते पावटी हो वावर केल्या उपरांत गोराब्यां पासून तांकां वायट उतरांनी पाचारलेलीं आसात जाल्यार असलें वायट जें आसा चुकीचें उलोवप जें आसा तें आमी पयस करुया जीं कोण बरो वावर करतात तांचो वावर मानून घेवया तांची तोखणाय करुया आनी जाता जाल्यार तांचे बरोबर आमी हो वावर करुया आनी तेन्नाच देवाच्या राज्यान आमी सगळीं महान जातलीं तर ही कृपा आमकां जोण एकल्याक दी म्हूण हे मिसाचे भेटेन आमी आमचें अर्पण करुया.